We have a designated parking area and there are ample signages that will direct you out there. सर एक बाईट दे हांगा सर. ओके तो विवाह सांजो We now proceed to the pivotal part of this festival, that is the lamp lighting. The lamp lighting ceremony signifies eliminating of darkness and ignorance and welcoming knowledge and light into our lives. आणि हे इव्हेंट धांक जावपाचें आसलें इतलो लेट जाला कितें आमी आमचो मुख्यमंत्री आनी आमचो टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे हे दिल्लीक गेल्या सकाळी येवपाक आसलेले बट ते फ्लायट डिले जाल्ल्या कारणान हांगा पावूंक शकले ना. त्याच बरोबर आमची टावन अँड कंट्रीची मिटींग आसली TCPची थंय मातसो म्हाका डिले जालो म्हणून आमचे पण सकाळच्यान हो सांजावन चालू आसा. फक्त आमी इनॉग्रेशन करपाक मातशें लेट जालो आमकां पण मोठे संख्येन लोक येयल्ले आसा आतां. सर तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे दवरलेले आसा आनी लोकूच दिसना सर हेच्या खातीर लोक पळय आतां कितलोच आसा आतां कितें अशें आतां मातशें रावन लोक येवपाक लागतले. एक्चुली कशें आमी गेल्ले फावटी आमी दवरलेलो फर्स्ट टायम आमचें दुसरें वर्स आतां पूण तुमी आतां जर पळयत जाल्यार आजू बाजूक पळय लोक पळय कितले जाले आमचे आतां आनी आतां गर्दी वाडत रावतली. आनी आमकां आशा आसा की आमचो मुख्यमंत्र्याचेर आमकां भरपूर हेल्प जाल्लो आसा. टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे म्हाजो मित्र तेणीय आमकां खूब हेल्प केला कारण हो प्रोग्राम जो आसा विवाह सांजा हो आमकां तेणी ओल्ड गोवा सेकंड टायम आमकां गोंय दिला आमच्या ओल्ड गोवान आनी आमी सगळे आमच्या मतदारसंघातले तेका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा मुख्यमंत्र्याक आनी आमच्या टुरिजम मिनिस्टराक कारण आमी हो इव्हेंट सारको बरो गाजयतले. आयज मोर देन म्हाका दिसता 10-15 हजार तरी लोक हांगा जमतले. कितें उलयता सर जेवणाचो टायम हा न्हू आतां पळय येता सगळें चालू आसा. आमी सर आतां सकाळच्या हय आतां जेवया मरे आतां जेवया येस.